नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोवा मायल्स कावंटर बंद करपाची मागणी सोडून मोपाच्या टॅक्सीवाल्यांच्यो उरिल्ल्यो 5 मागण्यो मान्य. मुख्यमंत्र्याची मध्यस्थी बसके उपरांत म्हायती. पेडणेकारांक खंय आनीक एक कावंटर. आंदोलन करपाची गरज ना. आमदार म्हणटा लिंक रोड आसतना आदलो रस्तो सुरू दवरतले. टॅक्सीवाले लेखी उतर मागता. 4 दिसाच्या आंदोलना उपरांत टॅक्सीकारांची आज दुसरे खेप मुख्यमंत्र्याकडे बसका जाली. टॅक्सीकारांच्यो सतल्यो 5 मागण्यो मान्य केल्यात म्हूण मुख्यमंत्र्याची बसके उपरांत म्हायती. त्यांनी 6 डिमांड दवरलेले. आमदार त्यांचो आणि सगळे टॅक्सीकार येयले. 6 डिमांडातले 5 डिमांड ऑलरेडी सरकार एग्री जालो. 6 डिमांड त्यांचो गोवा मायल्साक थंयचे काडून उडोवचे म्हणटात. ते एग्री जावंक ना आणि सरकार त्या विशयाचेर एग्री जावचो ना. ताच्या खातीर हांवें ताका सांगलां आयच्यान स्ट्रायक तुमचो सोंपयात, कारण 2 डिमांडाचे तर 5 डिमांड सरकार एग्री जाता आसा ताका कावंटर दिवपाचो न्ही. तुमच्यानी क्लोज करपाक जाय. आमदार प्रवीण म्हणटा पेडणेकारांक आनीक एक कावंटर. पयलींचो रस्तोय खंय टॅक्सीकारांक उक्तो दवरितले. तांकां लोकलांक एक कावंटर जावं म्हणून आनी तो ऑलरेडी सीएमान सांगला. तांकां जो कावंटर आहा पळय तो तांकां ज्यो गाडयो तेंच्यो भायर आहा ना म्हटल्यार तेंच्यो 300 गाडयो भायर आसता. 300 गाडयो त्यो खंयच्याच एका कावंटराक लागलेल्यो ना. ताका लागून तांकां एक कावंटर जाय आसलो. म्हणजे ते पार्किंगाची ज्यो रेट आसली पळय 200 तेंच्यांनी वाडयल्ली पळय 80 आसली ती 200 केल्ली. ती तेणी सांगला 80 आतां दवरता. पयलींचो रोड आहा तो बंद करता. तेन्ना तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन मागीर ते करतले. सरकार कडच्यान मागण्यो लेखी मेळना तो मेरेन पेडण्यां सुरू आशिल्ले टॅक्सीकारांचें आंदोलन खंय सुरूच उरतलें. आतां कशें आहा जे मिनिट्स ऑफ द मिटींग मेळपाचें आहा. मिनिट्स ऑफ द मिटींग मेळ्ळेक आमी फुडले डिसिजन घेतले. सो आमकां इन रिटर्न तेंच्यांनी फाल्यां खंय तरी दिता म्हणटा सांगला. सो आमकां इन रिटर्न मेळटकूच आमी मागीर फुडलें डिसिजन कितें तें फाल्यां आमी आयज आतां जशें आसले पळय 5 दीस तशें कंटिन्यू. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी मकबूल माळगेमणी. फाटल्या 6 म्हयन्यांत दोंगर पुखरून टीसीपी खात्यान एकूय परवानो दिल्लो ना. मंत्री विश्वजीत सांगता. सरकार टीसीपी खात्यांत बदल करता. बेकायदेशीर दोंगर पोखरिल्ल्यान वा प्लॉटिंग केल्यार खंय 1 लाख ते 1 कोटी मेरेन फायन. प्लॉटाच्या आवाठा प्रमाण फायन. फाटल्या 3 वर्सांत दोंगर पोखरपाच्यो 300 मायज केशी नोंद. हिल कटिंगाचें कितें जालां की आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा बोर्ड मिटिंगेन आनी गेले 6 म्हयने जे वयर जाले की टीसीपी आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सक्रीय आसा इल्लिगॅलिटीचेर नियंत्रण हाडपाक. कारण इल्लिगॅलिटी कसले त्यो up to 1 crore पर्यंत पेनल्टी आसलेली फॉर हिल कटिंग एंड इल्लिगल प्लॉटिंग. अमेंडमेंटाच्या माध्यमांतल्यान टीसीपीचो कायदो आनी एक स्ट्रॉंग करपाचे रेसमागोसाचो उल्लेख केलो. रेसमागोसाचे 2001 चे आरपी नाशिल्ले. कन्वर्जन सनद 1994 च्यान घेतल्या. फर्स्ट अप्रुवल 1995 आनी रिवायज्ड अप्रुवल 2008. जे हिल कटिंग गोंयांत चल्ले ते सगळे इल्लिगल. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान एक बी परमिशन गेले 6 म्हयन्यान दिवंक ना. 900 केसीस रेजिस्टर जाल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ हिल कटिंग अँड प्लॉट वायज अँड सायज ऑफ द प्रॉपर्टी वायज आमी ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतले. अमेंडमेंटच्या माध्यमांतल्यान लॉ डिपार्टमेंटचे जे वेटींग करून आमी ते मुख्यमंत्रीचे फुडें दवरतले. फाटले कांय दीस गोंयांत दोंगर पोखरपाच्यो केशी बऱ्योच गाजल्यात. ताच्या वेल्यान सरकारूय सिरियस दिसता. मुख्यमंत्री आनी टीसीपी मंत्री विश्वजितान दोंगर पोखरप्यांक फायन वाडोवपाची शिटकावणी दिल्या. मात दोंगर पोखरपाचे मात बंद जायनात. फाटल्या 3 वर्सांक 300 मायज केशी नोंद जाल्यात. सगळ्यांत चड बार्देशांत, सगळ्यांत कमी मुरगांवां. टीसीपी खात्याचो डाटा सांगता. आमदार कार्लुसान विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नाक मंत्री विश्वजितान लेखी जाप दिल्या. खंयच्या तालुक्यांत कितल्यो केशी नोंद जाल्यात ते पळयात. केप्यां 15 केशी, सत्तरी 11 केशी, तिसवाडी 23 केशी, काणकोणा 16 केशी, मुरगांवां सगळ्यांत कमी 4 केशी, फोंड्या 31 केसी, बार्देशांत सगळ्यांत चड 180 केसी, पेडण्यां 16 केशी, दिवचले 26 केसी. नोंद जाल्ल्या खुबशा केशींनी सरकारान कांयच एक्शन घेतिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. सरकारी डॉक्युमेंट कोंकणीन अनुवादीत करूंक संशोधन कक्ष उबारतले. मुख्यमंत्री सांगता. पदव्युत्तर शिक्षण घेतिल्ल्या तरणाट्यांनी कोंकणी बरोवप आनी टायपिंग शिकचे म्हूण उलो. एक्सलन्स इन कोंकणी केंद्र सुरू करपाचो प्लान. नवीन भुरग्यांनी जे ग्रॅज्युएशन्स करता ह्याय भुरग्यांनी आतां कोंकणी आमी जशें म्हणटा की बरोवपाक टायप करपाक वाचपाक हेची प्रॅक्टीस करची. जेची गरज आज लॉंग रन आनी ज्या पद्दतीचें काम आमच्या राज्य भाशा संचालनालय करपाक लागला. आमी सेंटर ऑफ एक्सिलन्स हें ओपन करपाचें आसा आणि सेंटर ऑफ एक्सिलन्साच्या बरोबरूच आमी केंद्र सरकाराचो रिसर्च सेल
म्हणजे सगळे डॉक्युमेंट कोंकणींतल्यान बरोवपाचे आनी कोंकणींतल्यान टायप करून किंवा ताचें डॉक्युमेंटेशन करपाचो हो प्रयोग सुरवात केला. इवन जो राज्यभाशा आनी राज्यसभा आनी लोकसभा हांगासर सुद्दां कोंकणीचो ट्रान्सलेटर लागता. म्हणून म्हाका दिसता नवीन भुरग्यांनी ही कोंकणी कार्यशाळा शिकची. स्टाफ सिलेक्शनातूय बी आतां कोंकणी कंपल्सरी जाल्ली आसा. कोंकणीचो पेपरूच आसता आनी कोंकणी पेपरान जाका चड मार्क पडटा ताका फाटले जर पळयत जाल्यार हांवें पळयलें की जो एक्चुअल म्हणजे बाकीच्या सब्जेक्टान कमी मार्क पडून कोंकणीन जर 10 पैकी 9 पडला जाल्यारय तो वयर गेला. म्हणजे लोकांक आतां कोंकणीचें म्हत्व आनी राज्यभाशा कोंकणीचें म्हत्व हें कळपाक लागतलें. जेणे करून आमकां चडांत चड गोंयकार हो आमचो फुडें वयतलो आनी तो भाशे खातीर खंयसर कोणाचो विशय हो अडचणी म्हणजे भाशे म्हणूनच तर म्हाका आमच्या राज्यभाशा संचालनालयान सुरू केल्ली ही आमची कार्यशाळा ही सुरवात आसा. सांखळे आनी परिसरांतले आसलेले आमचे LDC UDC म्हणजे इन फ्युचर आमकां टायपरायटरूय बी किंवा कॉम्प्युटर हो कोंकणींतल्यान लागतलो. सो दॅट इट इज नॉट अ गुगल ट्रान्सलेटेड कोंकणी. परत एकदा सांगता इट इज अ देवनागरी कोंकणी. गुगल ट्रान्सलेटेड कोंकणी जर करूं वचत जाल्यार ताचो अर्थाचो अनर्थ जातलो. म्हणून आमकां तो देवनागरींतल्यान टायपींग केल्ली कोंकणी ही सगळ्या जाणांक शिकची पडटली. शिकात आनी ताका मदत आमचें राज्यभाशा संचालनालय करतलें. आदलो खेळा मंत्री फ्रांसिस्को मोंत-क्रूज मंगळारा सकाळीं संवसाराक अंतरलो. फातोर्डेचे पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बांदपाक क्रुजाचो व्हड वांटो आशिल्लो. ताच्या कार्यकाळांत हे स्टेडियम फकत 180 दिसांत बांदून तयार केल्ले म्हूण लेगीत क्रुजाची तुस्त जाल्ली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे विशयी ट्वीट करीत क्रुजाक आर्गां ओंपल्या. नावेलीचे मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम सध्या सरकाराक येणावळीक आनी खेळगड्यांच्या तकलेक टेन्शन. एसएजीन स्टेडियम काजाराक भाड्याक दिल्लो. काजार जाल्या उपरांत स्टेडियमाची दशा. थंय मोडतोड आनी कोयर. स्टेडियम असल्या इव्हेंटाक दिवचो न्ही म्हूण तरणाटे आनी खेळगडे मागता. मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम हाचे भायल्यान आसा. हे स्टेडियमान फाटीं जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो तेन्ना हांगासर जायते इंडोर इव्हेंट जाल्ले. तशेंच ह्या स्टेडियमाक एक बरो फ्लोर आसा, पॉलिश फ्लोर आसा. इंटरनॅशनल लेवल असो म्हणपाक जाता. आतां फाटींचो स्टेडियम लायमलायटान येयला कित्याक एसएजीन जो स्टेडियम इंडोर स्टेडियम आहा तो कोणाक तरी काजाराचें रिसेप्शन करपाक दिलो. सो 23, 24 आनी 25 हो स्टेडियम बंद आसलो. बंद आसलो म्हणजे कितें हांगासर जायते तरणाटे, जायते यूथ जावं जायते सिनियर्स हांगासर प्रॅक्टीस करपाक येतात. तांचे फिजिकल फिटनस मेंटेन दवरपा पासत. सो तांकां एक आडखळ जाली आनी तांणी एसएजी लागीं मागलां की अशें हो इंडोर स्टेडियम असल्या फंक्शनाक जावं काजाराक वो एक्झिबिशनाक दिवचो न्हू. हांगासर खेळूंक येतात, जे प्रॅक्टीस करपाक येतात वो आपले फिटनेस मेंटेन करूंक येतात. तांणी गव्हर्मेंटाक जावं तो गोवा गव्हर्मेंट जावं स्पोर्ट्स मिनिस्टर जावं एसएजीक एक मेमोरेंडम दिला. ताचे लागीं मागला असले दुसरे फावटी असली फंक्शनां हे इंडोर स्टेडियमार दिवची न्हू. प्रुडंट मिडिया खातीर नावेली सावन सावेडायस. आदलो खेळा मंत्री बाबू आसगांवकारान नावेलीचे पर्रीकर स्टेडियम लग्न सुवाळ्याक भाड्याक दिवपाच्या प्रकारा वयल्यान सरकाराचेर बरीच टिका केल्या. गोंयांत जाल्ल्या नॅशनल गेमी खातीर ही स्टेडियमां बांदिल्ली जेणे करून गोंयचे तरणाटे खेळांत वयर सरचे. मात ही स्टेडियमां लग्नां एक्झिबिशनाक भाड्याक दिवप म्हळ्यार सारकें न्ही, आसगांवकार सांगता. सरकारान हाचेर लक्ष घालचें म्हूण आसगांवकाराची मागणी. आज आमी पळयतात त्या नॅशनल गेमी खातीर जे इंडोर आनी स्टेडियम जे बांदल्यात ताजो फायदो आमच्या स्पोर्ट्सवाल्यांक मेळपाक जाय. कारण स्पोर्ट्स जे आहा वो स्पोर्ट्सा भितर नॅशनल लेवलाचे जे आमी ग्राउंड्स केल्यात, स्टेडियम केल्यात, इंडोर केल्यात, हे नॅशनल लेवलाचे केल्यात आनी ताजे भितरल्यान आमचो भुरगो तयार जावपाक जाय म्हणून स्पोर्ट्साक आनी तो नॅशनल लेवलाचेर खेळपाचो लायक जावपाक जाय. आनी आज तशे भुरगे मुखार सरल्या. आज हांव पळयता काही स्टेडियम जे आहात जे बांदलेले आहात ते काही लग्नाक दितात, काही तुजे न्हिसपाक दितात. जे GMRचे बी जाल्यात ते तांकां काडून आमचो पेडण्याचो स्टेडियम दिलो हॉटेला सारको ताका भाड्यान. हें कितें? आमी इतलो जो खर्च करतात तो आमचे भुरगे मुखार सरपाक, आमचो स्पोर्ट्समॅन जावपाक आनी स्पोर्ट्समॅन्सा खातीर आमी नॅशनल लेवलाचेर आज स्टेडियम तयार केले.
आज नॅशनल गेम ही गोंया भितर ऑर्गनायज जाली आमी लायफान चिंतून आसलेले की हांगासर नॅशनल गेमी जातल्यो न्ही आनी तेजो फायदो आनी तेजें जें आहा पळय तें अशें लग्नाक बिग्नाक दिवप या खंयचे हॉटेल टायप करप एक्झिबिशनां बी दिता एक्झिबिशनां दितात खंयचे तुगे न्हिसपाक बरोबर न्ही हेजेर लक्ष घालचें ह्या गव्हर्मेंटान हें केन्नाच जाय नासलेलें तें जालां गोंया भितर आनी हांव सांगून आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता तेणें हेजे भितर इंट्रस्ट घालचो कारण हे स्टेडियम जावपाक खूब कठीण जाल्लें. फोंडा सत्र न्यायालयान सोमारा जामीन रद्द केल्या उपरांत बाणस्तारी एक्सिडंट प्रकरणात फेक ड्रायव्हराच्या केशींतलो आरोपी आदोगाद अमित पालेकारान हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या. जामिनाच्यो अटी मोडून पालेकार फॉरेन ट्रिपीर गेलो म्हूण क्रायम ब्रांचीन जामीन रद्द करचो असो अर्ज केल्लो. पालेकारान हायकोर्टात दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी बुधवारा. गोंयकारांक जर सनबर्न नाका जाल्यार सरकारान ते हाडपाक जायना आदलो पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार उलयलो. सनबर्नाक लागूनच गोंयांत रीच ट्युरिस्ट येवपाक लागले आनी गोंयचें ट्युरिजम बुस्ट जाला. मात ड्रग्साचेर सरकारान कारवाय करपाक जाय खंय. आजगांवकार म्हणटा शो मस्ट गो ऑन. म्हाजें ओपोज बी ताजे भितर कांय ना. सनबर्न समज लोकांक जाय जाल्यार जातलो लोकांक ना जाल्यार जावचो ना हेजेर हांव हाच. पूण सनबर्न इतलीं वर्सां जाला तेजो फायदोय जाल्लो. इंटरनॅशनल लेवलाचे लोकूय आयल्या ट्युरिस्ट आयल्या रिचेस्ट ट्युरिस्ट आयल्या नाल्यार रिचेस्ट ट्युरिस्ट गोंय एंटरटेनमेंट मेळटा म्हणून येतात. आतां ड्रग्स जाला म्हणटा पळय तेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवची. गव्हर्मेंट कितें हँडिकॅप आहा म्हाका कळना. अरे जें समज सनबर्न जाता आनी तेजे भितर समज ड्रग्स जाता जाल्यार तेजे फेलियर कोण? सनबर्नवालो फेलियर काय गव्हर्मेंट फेलियर? गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट रावपाक जाय पण एंटरटेनमेंट जाय इंटरनॅशनल लेवलाचो एंटरटेनमेंट जाय म्हणून ट्युरिस्ट येवपाक बरें जाय. रिचेस्ट ट्युरिस्ट येवपाक समज गोंयांत जाय जाल्यार असले इव्हेंट जावपाक जाय. आमची गोंयची संस्कृती कितें आहा? म्युजीक डान्स म्युजीक हे आमची संस्कृती ना म्हणना. आमकां गोंयकाराची जी संस्कृती सांबाळून कितें इव्हेंट जातात जाल्यार ते करपा खातीर आमी तयार रावपाक जाय आनी तेका आमी फेसूय करपाक जाय. आमकां बरे ट्युरिस्ट रिचेस्ट ट्युरिस्ट समज गोंयांत जाय जाल्यार आमकां हेजे भितरल्यान फुडें वचपाक जाय. समज खंयचीय गोश्ट नाका म्हणून जायना पण जंय जावपाक जाता आनी लोकांची साथ मेळटा करप. लोकांक नाका आमकां गोंय फाटीं व्हरपाचें ना गोंय मुखार व्हरपाचें ना. तेन्ना सनबर्ना जेन्ना आमी ऑर्गनायज केलो तेन्ना ड्रग्सा वयल्यान 2 भुरगीं कितें एक्सपायर्ड जाले म्हण आयकलेलें हांवें. भायर भितर न्ही. ओके कळ्ळें तुका. आनी ते भायर पिवन येताले म्हणून म्हाजें हर एक गोश्टीक तांकां आव्हान आसलेलें की गव्हर्मेंटान सारकें स्ट्रिक्टली एक्शन घेवची. ह्या भितर समज सनबर्नचो कोण प्रोप्रायटर नाल्यार आनी कोण आसा भितर उडयचो पण आमकां जे बरें एंटरटेनमेंट दितात बरी म्युजीक दितात ते इव्हेंट जाय कारण आमकां लोक येवपाक जाय. शो मस्ट गो ऑन. मालवण राजकोट दर्यादेगेर बांदिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो मोडलो. 4 डिसेंबराक प्रधानमंत्री मोदीन पुतळ्याचे मोठो सुवाळो करून उक्तावण केल्लें. पुतळ्याचें बांदकाम सामकें बाबत म्हूण शिवप्रेमीक तिडक. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर विरोधकांच्या हाताक आयते कोलीत. आज निकृष्ट कामामुळे कोसळला याबद्दल आम्हाला अति दुःख होत आहे. शिवप्रेमी म्हणून आम्ही याचा निषेध करतो. खरं तर गेल्या 6 महिन्यापूर्वी कोट्यावधी रुपये खर्च करून हा पुतळा या ठिकाणी उभारण्यात आला आणि त्यावेळी इथल्या स्थानिक लोकांनी सुद्धा त्यावेळी पुतळ्याच्या कामासंदर्भात तक्रारी केल्या होत्या. वृत्तपत्रात सुद्धा आल्या होत्या परंतु त्याकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केलं गेलं आणि जे विरोध करतायत ते आपल्या विरोधात असतात त्यांनी समज करून घेतला.
परंतु आपण म्हटलं की पाठीमागे 400 वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा किल्ल्याचा एकही शिरा ढासळला नाही, परंतु 6 महिन्यापूर्वीच इथले जे काम होतं ते ढासळलं होतं. स्थानिक नागरिकांनी त्यासंदर्भात वारंवार तक्रार केल्या होत्या आणि सगळेच पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे म्हणून हा पुतळा या ठिकाणी करण्यात आला. परंतु त्यावेळीच्या निकृष्ट बांधकामामुळे आता खरं तर सरकार आपली भूमिका आपले हे दुसऱ्यावर ढकलतील, वायुसेनेकडे पुतळा म्हणून टाकतील किंवा या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आज सरकारने याच्यासाठी खर्च केलेला आहे आणि त्यामुळे दोषींवर गुन्हे नोंद झाले पाहिजेत. नाहीतर शिवप्रेमी म्हणून आम्ही तीव्र आंदोलन संपूर्ण जिल्ह्यातच नाही तर महाराष्ट्रभर आम्ही करणार आहोत आणि या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जे काही बेकायदेशीर काम करतात त्याचा निषेध. म्हादय सभाघर समितीची बसका खंय चवथ जावन मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. गोंयच्या सगळ्या गांवांनी 24 वरां उदक दिवपाचे यत्न चल्ल्यात, मात त्या खातीर आनीक 2-3 धरणां खंय बांदची पडटली. म्हादय सभागृह समितीची बसका जातली केन्ना जातली? चवथ जावन आणि उदक बीन रॉ वॉटर बीन कमी पडला. आलतीन कमी पडला सर, एक्सेस जाला आलतीन कमी पडला काय अशें म्हणटा की डॅम फूल असून सुद्धा काय कडेन नळ काही ठिकाणी एखादी प्रॉब्लेम असा लोकल ब्रेकडाऊन पाईप फुटले आणि किंवा एखादी लोकल यांनी करून वापस ऑपरेट केलं WRD कडल्यान नॉर्मल आसा सप्लाय, फक्त PWDचो इश्यू आसा. अबंडंट रोड सप्लाय. in future Goa will get 2027 water. That is our effort. Let us see. Of course आमकां तें म्हणटा आसतना एक 2-3 डॅम आनी जाय पडटले. 2-3 डॅम असले जर जाय जाल्यार आमचे एटलिस्ट फकट अबाउट 24/7. ऑफकोर्स काही एरियांनी 24/7 हे जावूंक शकतलें. कितें 100% जावंक शकतलें, पण काही एरिया जे आसा पळय न्ही ते आमकां हे डॅमाची थोडीशी गरज आसा. एक 2-3 डॅम जावचे पडटले. तुमचे जे बंधाऱ्यांचे थोडे इश्यू आशिल्ले ते कशे कितें आसा? एक बंधारो सद्याक आमी तसोच स्थगीत दवरला, अजून ताजे मुखार कांय विचार करूना. दुसरो बंधारो जो आसा तो घेवपाक पडटा. खंयचो दुसरो आसा तुमी? दारबांदोरा. सद्या मुड्डी खांडेपारचो आतां तो स्थगीत आहा. तो सद्या स्थगीत दवरला. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.